बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सगळेस्पोन तुमचे सवे असो. तुमचे सवय असो. बाबा बहिणीचे श्वास म्हणटा एक पोलीस आपलो गोपूर बांधून भायर सरलो आणि तो आपलो गोपूर बांधून ताणेतून पोरी बुनयाद घालून नासल्यार तो सोयीच्या राज्यात उरतलो. आमच्या जिवितांत आमी जेजूचो फाटलो करूंक सोदता तेन्ना आमचो पुलीस उबारून 2 दिसांक ह्या जेजूच्या फाटलावदारा भाशेन आमी जावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोनी मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच्याक वार मरे सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या काकलूत सरा बापा तुझ्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलेलें सूख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. बागेंत पावून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो एकामेकाच्या मोगाच्या रिणाक भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें समूट पाळली. पोरदुवार करूं नये, जिवेशी मारूं नये, चोरूं नये, खोटी आशा धरूं नये. एनेर्स कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना म्हणटो समूट सगली मेळून मोग. देवाचे उतोरे आमचो जबाब जातलो बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. म्हणुया बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताची आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस भागी. ताची सोसोद प्रितुमेचेर बोलीस जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची सोसोद सुदैव. जबाब बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. बऱ्या मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो परजोळटा कित्याक तो कोनवाडो दोयार काळजाचो आनी सुगुणी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. जबाब बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. सदोड हातान तो दुबळ्यांक वांटा. ताचें बरेपण तोखतले सदांकाळ. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. सगल्यो बी रावया. जेसू नांवा खातीर बेमान भुक्षात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. खूब लोकांचे सोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळून तांकां म्हळें, जोर कोणूय म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय, आवय, बायल, भुरगीं, भाव, भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचोय द्वेस करिना जायत, ताज्यान म्हजो शीस जावन असो. आनी जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावन असो. तुमचे भितरलो कोणूय गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपूंक गरज आसा तितलो कोच आपणा लागीं आसा की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय, ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत काम शांती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितली ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटली, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपूंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पळोवन बसून चिंतिना जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावन असो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मगर बाबा भयणो, आज जेजू आमकां स्पश्ट उतरांनी सांगता, जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावन असो. आनी शेवटाक आनीक एक म्हणटा, तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाठ करिना ताच्यान म्हजो शीस जावन असो. दोन वस्तू, पयले सुवातेर आमचो कुरीस उबारूंक आनी सगल्यो वस्तूंक पाठ करूंक. जायते फावटी आमकां आमचीच पडलेले आसता. आमी बरे भाशेन आमकां बरें रेस्ट जाय, बरी आमकां जेम जाय, बरे भाशेन आमचे स्वास्थेचो आमी बरे भाशेन सगलो आमी चवकशी करून आमी पळयता. म्हाका हें आडलोन पड्डून म्हाका मार पडोवंक शिरी पडना, म्हज्या जिविताक कसलीच आडकोड येवंक शिरी पडना, म्हज्या जिवितान कांयच वायट जावंक शिरना. अशें जेजू आज आमकां उगडास करता. कोणूय म्हजो पाटलाव करूंक सोदीत वा म्हजेशी येवंक सोदता जाल्यार ताणें आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येवचो आनी असलेच मनशान म्हजो शीस जावंक जाता. कुरीस म्हणल्यार कितें भाव भयण? दिसपटी येता ती आव्हानां, चॅलेंजीस. आमच्या जिवितान आव्हानां जायतीं. देखीक आमकां जायते फावटी घडयेक बरें आसा तें सोडून दिवंक वायटाचेर झुजूंक आमकां देव आपयता. आमच्या जिवितान दुसरें आव्हान आसता, बरें उतर दुसऱ्यांक दिवंक. आमच्या जिवितान तिसरें आव्हान आसता, बरी दुसऱ्यांची सेवा करूंक. जायते फावटी हे सेवेंत आमकां बरें उतर केन्नाच कोणाचें मेळना. आमी जेन्ना सेवा करता तितलें अदीक आनी अदीक डिमांड वाडत वेतात, अदीक आनी अदीक आनी तितलेच गरजो वाडटात. असले वेळार आमी तो शेळे मळाव दाखयली जाल्यार आमकां जायते फावटी निराशेपण आमच्या जिवितान येता. तिसरी वस्त, आमकां जायते फावटी दुसऱ्यांक बरे तरेन आमी मांडावळ करून दिवची. देखीक आयच्या मिसाची बेळ आमी तर मांडावळ करिना जाल्यार आमचें सगळें वयर सकलां जाता. आमी दिसपटी मांडावळ करता तेन्ना आमकांच बाबा भयणो आमी खाली करता. आनीक एक वस्त आसा, आमकां बाबा भयणो जायते फावटी आमी उणें करून दुसऱ्याक बरो आसा तें दिवंक आमी वावरूं. हें जायना आमच्या जिवितांत. कित्याक हांव करतलो, सदांच हांव कित्याक, सदांच हांवें कित्याक करूंक जाय अशें आमच्या जिवितांत जाता. आनी त्या वेळार बाबा भयणो आमी दुसऱ्यांक बरें आसा तें दिवंक जायते फावटी फाटीं उरता. जेजू म्हणटा, तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावन असो. पाठ करप एक वस्त, पूण सगळें सोडून दिवप बाबा भयणीनो एक दुसरी वस्त. आमी जायते फावटी म्हणटा, हांवें पाठ केलें न्हू फादर, सोडून दिला हांवें, करूं दी तांकां. अशें न्हय बाबा भयणीनो, हांव सोडून दिता करूं, पूण म्हाका हुस्को आसा खरेंच ती वस्तू जातात की ना होय हुस्को हांवें धरूंक जाय. आमच्या जिवितांत जेजू आज म्हणटा, कोण एकलो गोपूर बांदूंक भायर सरलो आनी तो बुन्याद मारल्या उपरांत तो शांती पावोवंक जाय ना, आपलें घर बुन्यादीर मारल्या उपरांत
तें शांती पावोवंक तो सगळे प्रयत्न घेता. तेच भाशेन कोण एकलो झूज मांडूंक वता तेन्ना 10,000 घेवन 20,000च्या मनशा लागीं झूज मांडचो ना, कित्याक समाधानाची पयलींच तो आपूण ताचे फुडें समाधान करतलो, नाजाल्यार तो जाणा आपूण हे झुजान जिरून जिखचो ना म्हणून. आमच्या जिवितांत असले प्रश्न येतात, आमच्या जिवितांत चॅलेंजीस जायते येतात, तांकां आमी कशे तरेन फुडो करता. आमी फकत उलोवंकूच आसा काय वा आमच्या जिवितांत वेव्हारांत आमी ते घालता वा आमकां विचार करून घालिना जाल्यार आज तां निश्चय करुया अदीक आनी अदीक आमी काळजीदार जावन वेव्हारांत घालूंक वावुरतले म्हणून. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली होय आमच्या आनी आमच्या शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोट मानून घेऊ. कोण बऱ्या बापा ही जेजूची कुडी रोगताची निर्मोळ भेटोवणी तुजे मुखार सोडू. तिका लागून तुजे सुबाम काकलुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर कार्यान सोत आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनूज शब्दा वरवीं तुवें सगळे रोचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारी उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सुचले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्शिवणपण उगडापे केले. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र पोरचा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोत तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवाक. उंच सर्गीं तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सय. उंच सर्गीं तुका सय सय. बापा परस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ही आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गुटपोरगो तुया तुझ्या गोरसांनी पुनर्जीवना वळवी तुवें आमकां सोडून सोया संवसाराच्या सोडून आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्वक उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काज तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी चिकुड्यान रगो सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुवणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजेचा जुली हांव माची काकूत करता काय संवसारांतले तुवें आपूण वेले जशे पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तेवें तशीच ताचे बरोबर ते पुनर्जीव जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दरनुतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नतानी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकाय तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवास. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवास दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकादांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजूच चलयताय सासणाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. माय मगन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बलायकी दिवली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी दोयाळ बापा, तुझे दैवीक बोड आमच्या जिवितान उदीक उदीक पोरचोड अशें कोर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. तातूंत बासायल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार करी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सुरविस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विश्वास. एक आकुतीचे माये सुचुरे कोर मोचे हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाची चाकून कशी हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विश्वास तुजे ताईं खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासनाच्या सर्वस्वांची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मोसतीन हांव जैत वरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मोसत दितली म्हूण जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण बियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जाय आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताईं. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरे देवाची माये अम्मा बापयांगा विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये शबग्या बसोद विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरे देवाची माये अम्मा बापयांगा विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे आदार दी ओदृष्टाक संपडलेल्या मजत कोर ओस्कोत काळजांच्या माग पोरचे पासून जा शराती देवाच्या मुनियाऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक पेटयलेल्या अस्तुऱ्यां पासून फावोकोर तुझो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो सायबिनी प्रार्थुया सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून
सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. पिडेवंता खातीर किरीत आशिर्वाद आनी तांचे खातीर आमी मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार सोम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं सोम्या आसूं तुमचे सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावत कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुभवंत आदारान भाग्यून सदांच सांकवार मोरेचेर ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी भोगूंक पावं सासणेचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासवट करता सासणाच्या सासणांक आमेन. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवून सदां काल तोगूं.